अखेर गोवा गव्हर्मेंटाक आनी PWD डिपार्टमेंटाक साळगांवकारांची काकूट दिसलीशी दिसता। साळगांव पासून पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेट पर्यंत जो रस्तो आसा ताची परिस्थिती एकदम गंभीर आसली। पळयता थंय खड्डे आसले। PWDन जरी हो काम सुरू केला, हो केन्ना काबार जातलो हो मोठो प्रश्न आसा, कारण आमी मशिनरी पळयत जाल्यार ती बंद पडल्या। त्या रस्त्यार थोडोसोच काम जाला आनी कोण लेबर ना आनी मशिनरी सायडीनी दवरल्या। साळगांवचो स्थानीक बाब प्रदीप पडगांवकर हाचे कडेन जेन्ना आमी उलयले, तांणी कितें म्हटलें तें आयकात। अख्ख्या गोंयभर फाटले कितलेशेच म्हयने सगळ्या रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आनी तेजे बद्दल सगळे कडेन बोवाळ जाल्लो। पेपरांनी, मिडियाचेर, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर, टीव्हीचेर न्यूज खंय वचत थंय फक्त रस्त्याचे खड्डे दिसताले आनी त्या बाबतींत सगळे कडेन लोकांक त्रास जाल्लो हें खरें। पणजे सारकिल्या शारान, म्हापसा सारकिल्या शारान, हांगा सालिगांव आनी हो सालिगांवचो रस्तो जो मेन रस्तो वता हांगा PN इंडस्ट्री इस्टेटीक, आनी ह्या रस्त्यार जवळ जवळ सद्दां हजारांनी लोक कामाक वतात, तांच्यो गाडयो, आनी तांकां खूब त्रास जाताले आनी भर पावसान हें जाल्लें। आतां बरी गजाल की हांगा हें काम सुरू जालां आनी हें काम बेगीन जावचें अशें सगळ्यांक दिसता। पूण पळोवंक गेल्यार आज ही मिशिनरी हांगा बंद आसा, काम कांय चालू ना। आनी जें काम चालू जालां एका स्पॉटार काम जातकूच परते ताची कंटिन्युटी ना। हें हांगा हें काम जें जालां फुडें सगळें जालां आनी हांगा मदीं गॅप सोडला। हो गॅप कित्याक सोडला हाचें कारण कितें कांय कळना। खुबसो रस्तो जवळ जवळ 50 ते 100 मिटर रस्तो कांयच काम करिनासतना फुडलें काम सुरू केलां। परते मागीर देवळा पर्यंत कांय काम ना। हें अशें जायत जाल्यार परतो लोकांक हो त्रासूच, कित्याक कोणी म्हणटलो रस्तो सारको केला, तो मोटरसायकल वालो रातचो बिचो जर फास्ट वता मातसो सादारण, ते होणक्यान पडत जाल्यार तो कोसळपाकूच जाय। मरना जाल्यार सेपरेट गजाल, पूण हातपांय तरी मोडटलेच आनी हें बरोबर न्हू। सरकारान हेजेर कितें तरी बेगीन तातडीचें पावल उखलपाची गरज आसा।